नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. माविन गुदिनो जो आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर गोंयचो, म्हाका दिसता 2 टर्म जाले तो आतां खातें सांबाळटा. तेजे कडेन एखादो टॅक्सीवाल्यांचो विशय सुटावो जायना. त्या कारणीभूत माविन गुदिनो आसा. आज परत एकदां तेणी टॅक्सीवाल्यांक टार्गेट करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी तेंच्या मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. हे टॅक्सीकार भावांनी आपल्या लक्षांत दवरचें. माविन गुदिनोक टॅक्सीवाल्याचो प्रश्न सोडोवपाचो ना, तो कन्फ्युजन करून दवरपाचो आसा. हे परत एकदां प्रत्येक टॅक्सीवाल्यान लक्ष दवरचें. आमचे भावजे आसा तेंच्यांनी. अरे बाबा, आमचे जे टॅक्सीवाले भाव आसा ते सगळे मिडल क्लास फॅमिलीन आहा. प्रत्येक जण बाबडे भाडी मारून आपल्या भुरग्यांच्या शिक्षणाचो भार चलता, घर चलयता, रात्रीचे दीस करून ती भाडी मारता. तो विचार कर मरे. तेंकां टार्गेट करून तुका नावलौकी मेळपाचें ना. तुजी पार्श्वभूमी गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. तुवें केन्ना ताका प्रश्न सुटावो केल्लो आसा? माविन गुदिनोन कालच्या गजालीचेर खरें म्हणशात जाल्यार टॅक्सी भावांची आमची माफी मागपाक जायी. आनी आपूण कितें उलयलां पळय, चुकोन आपल्या तोंडान शब्द येयलो अशें ती टॅक्सीवाल्यांक सांगपाचें. तेन्नाच खंय तरी आमच्या टॅक्सीवाले भावाचें मन पळय दुखावल्या तितूंच्यान सुटका जातली. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.